सप्तकाच्या निमतान काडिल्ल्या दिंडीन पुराय ताळगांवचो वाठार विठ्ठल नामात दुमदुमलो. दुर्गावडी ताळगांव श्री क्षेत्रपाळ दामोदर विठ्ठल मंदिराचो वार्षिक सप्तक या वर्सा थळाव्यांनी आगळ्या वेगळ्या पद्धतीन मनायलो. सप्तकाच्या निमतान ताळगांवच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी बैठकी भजनांचे आयोजन लेगीत केल्ले. सप्तकाच्या निमतान काडिल्ली दिंडी ह्या सुवाळ्याची खासा आकर्षण थारली. जाणटे नेणटे, दादले बायला, चले चलयो ह्या दिंडीत वारकऱ्यांच्या वेशात वांटेकार जातले. ताळगांव दुर्गावाडीतल्या कांय सुवातींनी आयोजित केल्ल्या खासा बैठकी भजनांक लेगीत रसिकांचो उपाट प्रतिसाद लाभलो. ध्यासातन कुठेतरी वेगळा पांडुरंग भेटत असतो आणि मनातून तो विठ्ठल जागा होत असतो आणि तेव्हाच कुठेतरी पांडुरंग नामी तयार होत असतं. ताळगांव बरभाट हांगासरल्यान भायर सरिल्ली दिंडी रातच्या 10 वरांचेर गजर आणि विठ्ठल नामाच्या जयघोषात दुर्गावाडी पावली. दिंडी देवळाकडे पावतकीच थळावे कांय वेळ दिंडीच्या मुखार विठ्ठल नामाच्या जयघोषात आणि गजरात नाचले. सप्तकाचे अखंड भजन लेगीत देवळात चालूच आशिल्ले. अशा तरेन 24 वरां ताळगांव दुर्गावडी क्षेत्रपाळ दामोदर संस्थान विठ्ठल मंदिरांतलो वर्सुकी सप्तक थळाव्यांनी व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या वर्सा आमी आमचो अखंड भजनी सप्ताह वेगळ्या प्रमाणात वेगळ्या तरेन साजरो करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. त्या प्रयत्नान आमी वेगळे कडेन आमच्या देवस्थानाच्या डॉमेनान आमच्या देवस्थानाच्या वाठारांत सांगीतीक सभा आयोजीत केली, भजनाचे कार्यक्रम आयोजीत केले. पायी दिंडी हो एक उपक्रम नवो राबयलो, ताका आमचे सगळे सभासदाच्या सदस्य फॅमिली हातूंत भाग घेतलो आणि मोठ्या प्रमाणात आमी ही दिंडी नाचत गाजत विठ्ठलाच्या गजरान आमी दुर्गावडी आमच्या मंदिरा कडेन हाडली. तशेंच आमचे आतां 12 वरांचेर आमची ह्या सप्तकाची समाप्ती जाली आणि हांव सगळ्यांक आमच्या सभासदांक तशें धन्यवाद